पणजे उदका स्रोत खात्यान अचकीत येवन उदकाचे मिटर काडल्यात असो बोवाळ लोकांनी केला। तशेंच ते कर भरपाक कॅश घेनात, कर भरपाचो आसा जाल्यार ऑनलायन भरचो अशी शिटकावणी उदका स्रोत खात्यान पणजेकारांक दिल्या। कांय लोक म्हणटात सगळ्यांक ऑनलायन कर भरपाक येना, अचकीत येवन मिटर काडचे पयलीं लोकांक कळीत करप गरजेचें अशी तिडक लोकांनी उक्तायल्या। इन्सिडेंट जाला त्यांचे मिटर काढून व्हेला आणि तांकां पेमेंट जीपेचेर करूंक लायला सांगले, बट एक्चुअली जर पळोवंक वचत तांकां तें खबर ना, नॉलेज ना काय तर बाबा कशें जीपे करपाचें। सो तेंच्यांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो, तेंच्यांनी कोणा कडेन धांवपळ करून कॅश अरेंज केलो, कॅश ते घेयना, चॅकाचे सोडून कॅश घेयना। सो आय वॉज रनिंग ऑल अरावंड। आयज सॅटर्डे एंड ऑफ द मंथ, बँक बंद सगळ्यो, खंयच कॅश काडूंक गावना कंप्लिटली। आय थिंक 12:30 लागलेले ते समवेर म्हाका 3 सुमार कोण दादलो गावलो वळखीचो, तेजे कडेन हांवें कॅश हँडल करून तेणें तेज्या बायले थ्रू म्हाजे कडेन हें केलां। थंय गेल्यार तेंचे QR कोड ना, एटलिस्ट जीपे बीन कितें तरी ऑप्शन दवरूंक जाय न्ही क्लायंटाक, तांकां सगळ्यांक कळना न्ही ऑनलायन वचून पेमेंट करपाक ऑफकोर्स। सो थंय ते कांयच सांगिना, बाबा अमके पयशे तुमकां कमी जाल्यार इफ 30,000 आसा ते समवेर 17,000 जाल्या, इतले तुवें बाबा तेणें अरेंज केले थंय दिवपाक जाय म्हणून, जाल्यार ते एप्लिकेशन करपाक जाय, तेंचो सेपरेट फॉर्माचे 500 रुपया। इफ सपोज त्या मनशा कडेन 1700 आसा जाल्यार बाकीचे कशें ते हें करतले, येसो न्हू। हे तांच्यामुळे थंय आख्खे थंय खूब जाणां अशें आशिल्ले, एकटी बायल आशिल्ली तेजो घोव कामाक आसा म्हणून ते पेमेंट करून येयल्ले, जाल्यार तो मनीस तेजे कडेन रुडली उलयता, बाबा तुका आपूण हें सांगता न्ही मोबायलाचेर तशें तशें कर। इट इज नॉट पॉसिबल, तूं मोबायलाचेर सांगता आनी बाबा तो मोबायलाचेर तशें हें करता एप्लाय करता अशें जावंक शकना। विज्युअल इफेक्ट कितें वेगळेच आसता न्ही मोबायलाचेर दिसता ते। आनी एक आशिल्ले थंय फॅमिली, तो बाबा आपल्या आवयचे दुसऱ्या गांवांतल्या तेजे काडला म्हणून तो ऑफिस अवर सोडून दुसरे कडल्यान येयल्लो पेमेंट करपाक, थंयूच तेंचे कडेन सामकें रुडली उलोवपाचें। जाल्यार तुमकां जर आयज काडपाचें आशिल्लें एटलिस्ट कोणी तरी दवरा न्ही त्या हेल्पलायन सांगपाक, बाबा अशें अशें प्रोसिजर आसता, कांयच ना। तो एकटो पांय सोडून बसला आनी रुडली उलयता।